शिमतोर मुठे आमगे निर्माण कर आमगे जाणे केले घर बांधताय बरोबर कोताय बट शिमतरी हुई तरी आम फाटपट आहे सो हे चिंतिले की आमगे शिमतरी काम जाचें आनीक आमगे इंजिनियरां आदरान ही जावं जी आमगेलो जी आदरान हे आज काम सक्सेसफूल जाता स्टार्ट करता बा फ्रेस्टोना काम पडा काम बरें करून जाचें आनीक वॉट एवर इट इज फ्रेस्टन जाता ते पासून करतलो काम आनी बरें जालें ताका काम पड कित्याक आमगे मनीस म्हणटा ताका ती आयडिया आहा कशें करून करपा तें सो फ्रेस्टन काम मातशें बरें करून जावपा जाय आनीक हेजे भायर आतां फादराक उलयता हांव हे फर्स्ट फेज सेकेंड फेजा आनी ऑल तें काम जातलें बट म्हाका दिसता काम जाता तेदोण हांवें फादराक सांगलां एक रिजन लॉर्ड तो एक स्टॅच्यू बीन तो हांव घालपाक वता म्हणजे भितर स्वता तो खूंय फादरान म्हाका जागो तरी तो म्हगे फंड जाल्ल्यान हांव घातलो आनीक बरें करून सगळें हातबोट घालून काम बरें करून करया कित्याक एंड ऑफ लास्ट आमी हिंगा सगळीं येवपाची ही आमी विसरपा जायना बाकी कितें म्हणटा संवसारान सगळें आसतलें लास्ट आमी हिंगा लास्ट टायम हिंगा न्हिदपाची सो सगळ्यांक इल्लो कॉपरेशन मागता आनीक सगळें एकवटान गांव सांबाळ्या कित्याक जेन्ना गांवचो एकवट आहा तेन्ना गांवूय मुखार वयता सगळ्यांक सदां सांगता बाकी म्हणटा राजकारण पॉलिटिक्स हें जायत आसता बट एंड ऑफ द डे गांव आमगे सांबाळपा जायो लास्ट आमी गांव आसपा जाय पार्टी बिटी सगळ्यो येतल्यो वयतल्यो बट गांवच तरी समज तरी बरपण आहा गांवचे मदें बरपण आहा जाल्यार आमगे गांव मुखार वयतलो हें आमी मोती सदां दवरपा जाय आनी हेच विचारान म्हाका सदां आमी मुखार या आनीक पटून सगळ्यांक देव बरें म्हणा फादराक घालतलो हें रावतलो आनी आयज हे भशेन हो बरो दीस काल आमी साबीर मायेचो दीस मनयलो आनी आयजूय हे भशेन एक व्हडलो दीस आमकां कित्याक हांव सदांच इगोज फाटल्यान आमची शिमतोरी बरो जावपा जाय सगळीं म्हणटात फादर आमची इगोज काय बरें जालो आनी आतां एक दुसरो व्हडलो पावल मारता तें आमचें देखून हें सर्गीचें गौर आमचें आनी अल्टर बाबान आपणाचें फुडें सरून आपूण एनकोट करतलो आनी हें तुगेल्या भशेन इनिशिएटिव्हाक सर एल्टर आमी चड उपकारी आमचे मेलोलेच न्हय पूण आमीय तुजे पासत के भशेन सदांच आदार दिवंक तयार आसात तुका फुडें कसलेंय तुका मजत जाय आमचो आमी मेंबर्स कशे के भशेन ही पोरसा के भशेन तुका सदांच आदार दितले आनी तुज्या वावरांक आनी मागण्यांचो तेंको सदांच आमचो आसतलो थँक्यू व्हेरी मच जायतीं वर्सां जालीं आमचो एक आवडो आसलेलो हे शिमतरीचे पोंड बांदपाचें आनीक जायतीं वर्सां हो पेंडींग आसलेलो आनीक आयज ताचे खुशयेन ताचे उदारपणान एक काम सुरू करता सो आमच्या कमिटीच्या नांवान कोफ्राऱ्याच्या नांवान फादराच्या नांवान आनी सगळ्या पवी सभेच्या आमच्या कोट्याच्या फिरगोजांच्या नांवान आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा सर एल्टन तुका तुजो वावर हो सदांच फुडें व्हर आनीक आमी सदांच तुज्या बराबर आसतल्यान आनीक तुका सांगात दितल्यान आनीक हांगासर एकटें जाल्यार सगळ्यांच्या नांवान आमचो बाब इफ्टन आहा सदांच आमकां गायड करता बाब सेंझील आनी तशेंच हेर आमचे पंच मेंबर आसात सगळ्यांच्या नांवान आमी सर एल्टनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू